सरपंच शॉन मार्टिन्स हेका मेळपाक विथ द वेरियस इश्यूज वीच इज हॉन्टिंग कलंगूट विलेज. आमी एक 19 पॉयंटाचो डेव्हलपमेंट प्लॅन दिल्लो तांकां आनी ताचेर तांच्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो आमकां. पूण सर्टन पॉयंट्स कितें आसले हे ताका क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय आसलें, त्या एज आमी क्लॅरिफिकेशन करपाक दिलें आनी तांकां आमी प्रत्येक पॉयंटार जें कितें आसा तांकां इन्सिस्ट केल्या बाबा तुमी ह्या डेव्हलपमेंट जें कितें आसा तुमी घेवपाक जाय म्हणून. आनी 6-7 म्हयने उरल्यात फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन. पूण तुमच्या टर्मानूच जे आमी कितें प्रपोजल घातल्या ते कंप्लीट करा म्हणून तांकां आमी हें दिलां आनी ताचेर रिप्लाय आमी हो एक फायल केल्लो तांकां. हेचेर सगळें क्लियर आसा बाबा वॉट इज टू बी डन. दुसरें आमी तांकां हाचेर सांगलेलें की जे कोविडाच्या टायमार जी विलेजीची जे प्रोटेक्शन आहा, जी सुरक्षा आहा पंचायतीची, ती विलेज पंचायतीन एक्चुली सांबाळपाकूच जाय. द सेक्युरिटी ऑफ द विलेज. आतां तूं पळयशी जाल्यार आमी सांगलें रिस्ट्रिक्ट केल्लें बाबा ट्युरिस्ट हांगर भोंवता तांकां मास्क नासतना भोंवता, तांकां रिस्ट्रिक्ट करा, तांकां कितें तरी ताचेर हें घेया म्हणून आमी एक हें केल्लें. ताचेर सरपंचान सांगलां की आपूण तेचेर एक्शन घेता आनी ऑल द ट्युरिस्ट कोण आहा तेंचे कितें जर मास्क घालिनासतना भोंवता जाल्यार तांकां फायन करता. पूण एक विजिलंट आसपाक जाय प्रत्येक जाण. लोकांचे प्रॉब्लेम घेवन पंचायतीन येता किंवा दुसऱ्या गव्हर्मेंटा कडेन येता. हालींच आमी एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन सुद्दां एक मिटींग घेतलें ऑन CZMP. ताचेर आमी ताका एक मेमोरंडम दिला. थोडे चेंजीस त्यो सारक्यो ना ते मातशें करेक्शन कर. तशेंच पंचायतीकूय सांगलां बागाचो रस्तो तुमी घेतल्यात हो सारको एवरी इयर गेले 4 जेन्ना पळय जायकालच्यान स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान तो प्रॉब्लम येता. आतां 7-8 वर्सां जाली पूण ताचेर आजून कांय जायना. प्रत्येक मिनिस्टरूय म्हणटा बाबा आपूण ताचेर एक्शन घेता, आपूण तें रेक्टिफाय करता, पूण केन्ना रेक्टिफाय जातलें हाचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी येदे व्हडले मेन होल पडला पळय ते केन्ना भरतले. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ जालो थंयसर गार्बेज डंप करता त्या मॅनहोलान. हे गार्बेज डंप करप म्हणजे त्याच्या फुडल्यान तोच परतून नेक्स्ट इयर द सेम मनसुनाक इश्यू जातलो. तो सारकें पॅकींग आनी सोलिंग केल्या शिवाय तो इश्यू सॉल्व जावपाचो ना. आनी ताका टॅक्निकल स्पेसिफिकेशन आसता ते तेंच्यांनी फॉलो करिना. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा सिम्प्लॅक्स जाका सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पायपलायन आनी ड्रेनेज सिवेजीचें काम करपाक, ताका एकावंटेबल करपाक जाय आनी ताका हाडून थंयसर उबो करपाक जाय. त्या शिवाय तें काम फुडें वचपाचें ना. आमचे तशेंच अशें खूब आसा. एक आमी सोनमोणा जोर आसा स्प्रींग वॉटर. हे स्प्रींग वॉटराक थंयसर आमचें तें डेव्हलपमेंट हो आमचो प्रपोजल मोटान स्प्रींग म्हणजे एक फेमस ती नॅचरली ताका प्रोटेक्शन खंय कित्याक ती एके सायडीन कोसळत आहा ती प्रोटेक्शन खंय दिल्या. होय प्रपोजल मी पंचायतीक दिला आनी हो प्रपोजल तेणी सांगला आपूण फुडें घेता म्हणून. स्ट्रे कॅटलाचोय आमी प्रपोजल दिला. स्ट्रे कॅटलाचे तेंचे एज पर द पंचायत राज एक्ट तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो पूण तरी आसतना स्ट्रे कॅटल इतली जाल्या पळय ती स्ट्रे कॅटल तरी आसतना त्रास करता सगळ्या ट्रॅफिकाक. ताचेरूय तेंच्यांनी घेता म्हणून. हे आता इतले इश्यूज आसा पळय कलंगूट पंचायतीन जे तुमी आतां सरपंचा कडेन मांडला तर तुमकां कितें एश्युरन्स दिला तेंच्यांनी की कितल्या टायम पिरियडान हें सगळें कंप्लीट जातलें. मेजर इश्यू जो आसा आतां सरपंच म्हणटा आमकां रिप्लाय केल्या गेली कितलींच वर्सां पंचायतीचें ऑडिट करूंक ना म्हणून. आनी हे ऑडिट ना केल्या तेच्या कारणान ते जबाबदार ना, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जबाबदार म्हणटा. पण तेन्ना आमी सांगलां तेचें कितें तुमचें रिटर्न कितें आहा तर डॉक्युमेंट आमकां दी, आमी फॉलोअप करता म्हणून. हे ऑडिट हे पंचायतीचें जावपाकूच जाय. तितून एक मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स येयल्लो 46 लॅक्साचो. ताचेर एक तेंच्यांनी कंप्लेन फायल करून बसती दवरल्या. पण ती कंप्लेनीचें कितें जालां ताचो स्टेटस तेंच्यांनी पळोवंक ना. तोच आमी मागल्या कॉपी सो दॅट आमी तो फुडें व्हरतले. बाबा हे लोकांचे पयशे, पंचायतीचे पयशे न्हू ते, हे लोकांचे पयशे. 46 लॅक्स इज द बीग अमावंट. त्या पयशांचे कितें जालें आनी ऑडिट कित्याक जावंक ना पंचायतीचें
हे आमी शहानिशा करतले आनी हे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आमी बरयतले. रस्त्यांच्या बाबत कितें म्हणणें आसा तुमचें? रस्त्यांचे आता ताणीन सांगले की बाबा नोव्हेंबर पासून तेंच्यांनी परतून वर्क ऑर्डर, पण रस्ते जे भागाचे रस्ते आहा थंयसर हे आतां सिवेजीचे जे पायपलायन घातले आनी मॅनहोल्स केल्या थंयसर एवरी इयर आतां 4 वर्सां जालीं ते कोसळटा एवरी मनसून. ते तर सारके करिना आनी परतून ते केल्या उपरांत परतून कोसळटले ते. पयलीं ही कामां सारकी करपाक जाय. आमी तहेंच एक 2019 एक ऑडिट केल्लेलें रस्त्याचें. ताचेर ईच एंड एवरी आमी हेचेर बरोवन मार्क करून ताका दिल्लेले आमी मिनिस्टराक. तेन्ना मिनिस्टराक आमी तो रिपोर्ट सुद्दां बाबा अमक्या जाग्यार अमके सुवातेर अमक्या रस्त्यार हो पॉटहोल आहा म्हणून आनी आमी मोर दॅन 100 पॉटहोल्स आमी आयडेंटिफाय केल्ले. नॉट जस्ट वन, मोर दॅन 100 पॉटहोल्स. ह्या 100 पॉटहोल्स जेन्ना आमी पळय आयडेंटिफाय केल्ले ते 2019 तेन्ना आमकां सांगलें बाय नोव्हेंबर पासून आमी काम चालू करतले आनी सगळे पॅच करतले. आयज 2021 जालें. 2021 जालें आनी 2020 ऑलमोस्ट 3 इयर्स ना. अजून पासून परिस्थिती तेच. रस्त्याचे कांय इम्प्रुवमेंट जायना. हीच परिस्थिती आहे. इतले ग्राउंड वर्क आमी करून दिलो तरी आसन तीच परिस्थिती. बिफोर असेंब्ली इलेक्शन्स जातले कशें दिसता तुमकां? खंयचे इलेक्शन? असेंब्ली इलेक्शन्स. ती असेंब्ली इलेक्शनाचेर आमी उलयना कित्याक वी आर नॉट अ पॉलिटिकल. आमी उलयता फकत गांवचे इश्यू. इलेक्शन जातले आपणाचे तारखेर जातले ते आमकां लागना, पण गांवचे इश्यू आहा ते आमी गांवच्या लोकांच्या फुड्यान आनी ऑथॉरिटीच्या फुड्यान व्हरून दवरतले आनी तेजो सुटावो कहो करपाचें हेका लागून झगडटा. हां, भुमिपुत्र बील. ठीक आहे आता भूमिपुत्राचेर एक उलयता. भूमिपुत्राचे घे. भूमिपुत्राचेर आमी ही बील कॉपी सरपंचाक सबमीट केल्या आनी ताका दाखोवनूय दिल्यात बाबा हे भूमिपुत्र बील कित्याक लागून वायट विलेजीक आनी लोकलांक. आनी सरपंचाक आमी रिक्वेस्ट केल्या बाबा ह्या भूमिपुत्राक तुमचे बॉडी मिटिंगेन डिसिजन घेयात आनी तेचेर ऑब्जेक्शन तुमचे फायल करात. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरन सेपरेटली हाचेर ऑब्जेक्शन फायल करतले. भूमिपुत्र बील आमच्या विलेजीक आमकां नाका. हे भूमिपुत्र बील आमी फुडें व्हरून जायना ते कोविडाची इतली रिस्ट्रिक्शन हय गोंयकार बाबा सरपंच हांगा राहा. गोंयकारांचे घेतली सर घेतली तुम्ही सराची शांत सर एक बाईट दी आमकां. कंटिन्यू करूं मरे. कंटिन्यू. ओके. आयज CCF आनी तेंचे मेंबर्स येयल्ले अँड आमी तांकां तेंच्यांनी एक लेटर केल्लें सम 3-4 months बॅक. सो वी हॅड रिप्लायड टू दियर लेटर. सो टुडे दे वॉन्टेड सम क्लॅरिफिकेशन ऑन अ कपल ऑफ पॉयंट्स. सो आमी तांकां क्लॅरिफाय केल्ले. तांकां ऑल्सो लेटर्स जाल्ले विथ रिगार्ड्स टू फॉलो अप्स वेरियस डिपार्टमेंट स्पेशली रोड सुवेज and आमचे डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग ऑडिट आनी ते आमी लेटर्स केल्ले आहा. सो दे सेड दॅट दे विल फॉलो अप विच इज गूड. वी ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम कंस्ट्रक्टीव डेवलपमेंट टू वर्क टुगेदर. आमी पासून ड्युरिंग द डिस्कशन आमी तांकां सांगलां लेट अस नॉट मेक एनीथींग पॉलिटिकल बिकॉज वेन यू एड पॉलिटिक्स टू इट मागीर ऑलवेज इज इगो एंड वर्क हॅम्पर्स. सो इफ यू हॅव समथींग कंस्ट्रक्टीव समथींग बरें तुमकां गांव करूंक जाय. कलंगूट पंचायत इज दे आर MLA इज दे एवरीबडी इज दे टू डू समथींग कंस्ट्रक्टीव. एज यू सीन आमचो MLA मायकल लोबो ही डन गो टू सी टू कोण आनी हें तें कोणी तेजे दारान
करार येत जाल्यार तो कामां करता. सो सेम वे वी सेड वॉट एवर यू हॅव यू गिव इट टू अस, वी विल ऑल वर्क टुगेदर बिकॉज दिस विलेज इज आर्स, Kalangut is ours, they are villagers, they are members of CCF, most of them are villagers. We are going to be here. So whatever good you have, whatever development proposals you feel will add value to the village, we are there to support. So with this we told them, and त्यांचे कितें कितें आहा ते minor queries we have addressed, and they also very happy that बरे भाशेन आमचे उलोवप चालू आहा, कामां पासून बरें जातलें. So we told them please come, whatever you have, our doors are always open.